वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान बाणावले सुमार 11.4 कोटींचे वीज काम सुरू केला। बाणावलेच्या एलटी ओव्हरहेड केबलाच्या नवनिर्माण आणि सुधारणे खातीर उदरगतीच्या कामात खात्याक सहकार्य दिवचे ढवळीकारान भौसाक उलो मारला। My Honorable Chief Minister of Goa, Pramod Sawant, taken a decision stating that no, we required a big work to be done in power department, and we started, and that is the achievement what power department is doing today. Itlet we will complete whatever solar projects are there. That also we have started another 1 year. You will see the changes in renewable energy, as said by Captain Yegas, MLA. He wants a solar village in his constituency. Definitely, not in your village also, in my village and other villages also, we will try to select one place and we will do that. आज आमकां त्याची गरज आसा, because 75% of the power generated in India is by coal. I don't know whether you know, and you know you are fighting for coal, not to get coal in Goa, and it is the most polluted thing all over India. And government of India, especially Prime Minister Narendra Modi, decided to have almost say about in 2030 1600 gigawatts manufactured power in India. 1600 gigawatt power जर आमकां मेळ्ळी आसत जाल्यार आमचे सगळे जे लक्ष आसा ते कंप्लीट जातले। इतलेच हांव नमूद करता, येणाऱ्या काळांत देर वील बी मोर म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह थिंग्स वील कम ऑल ओव्हर गोवा। शटडाऊन लागले तेन्ना थोडो वगोत 2 वरां 3 वरां सप्लाय नासतली, लोकांनी हे शटडाऊन दिवचें। तेन्नाच जेन्ना आमी त्रास भोगता त्रास काडटा तेन्नाच बरेपण येता। तुमचो सहकार मागता। पावराक आनीक चॅलेंज, 2 चॅलेंज इम्पॉर्टंट। पावर जनरेट कसो करपाचो आनी हुंयसान हाडपाचो। आमचे गोंयकार म्हणटा आमचे एनवायरमेंट क्लीन दवरपाक जाय, क्लायमेट बरी दवरपाची जाय, पूण पावर हुंयसान येता तर लास्ट 50 years 50 to 55 years पावर जो आमकां मेळटा तो छत्तीसगड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अशा दुसऱ्या स्टेट्सान येता। आनी 85% ऑफ पावर जो येता तो कोल बंद करता, कोल। म्हणटच आमी गोंयकारांनी आनी खंय कोल जोडोवपाचो आनी आमकां पावर घेवपाचो। कित्याक खूब फावटी आमी रस्त्यार येता, आमकां पोल्युशन नाका बरें आसा, पूण आमचो ग्रोथ, डेव्हलपमेंट, प्रोग्रेस घरांनी आमकां जाय। तो प्रोग्रेस जेन्ना जाय मातसो खंय तरी एनवायरमेंटाकूय त्रास जातलो, हें समजून घेवचें। हें कित्या पासत सांगतात, पावर आमकां येता तो कोलाचो येता। आता तुम्ही म्हणटा कोलाचो कित्याक यूज करता, वाय यू डोंट यूज पावर ऑन सोलार एनर्जी, सोलार पावर 9 to 4 o'clock. एक क्लाउड येयलो, सोलार बिकम 0. त्याच पासत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर टार्गेट जरी तर कंप्लीट केलो, आमकां खंय तरी मातसो प्रॉब्लेम जाता, कित्याक सोलार आफ्टर 4 o'clock, आफ्टर 6 o'clock ऑलमोस्ट 0. Wind is not feasible. कितल्यो स्टडी केले गोंयांत, स्टील पीपल आर ट्रायिंग. Wind is not possible. सो खंय तरी आमकां थोडे वर्सां तरी कोलाचेरूच जगचें पडटलें। आमी जे गेले ते वर्सा मांडलोले ते मिनिस्टरान अप्रूव करून, सीएमान अप्रूव करून, टुडे वी कॅन सी द फर्स्ट टेंडर विच इज इनॉग्रेटेड, द फर्स्ट जॉब। 1 कोट्याचें काम, जितले कंडक्टर्स जाय, जितले लाईन आहाय, जितले इन्सुलेटर्स जाय, जितले पोल जाय, हे चेंज करपाचे बाणावले विलेजीन। तेच भाशेन दुसरे 2 टेंडर 1 कोट्याचे, वार्का विलेज टू कावेलोसीन विलेज, हे 4 जो विलेजीस आहे, वार्का, उर्लिम, कार्मोना आणि कावेलोसीन, हेजे 1 कोट्याचो टेंडर ऑलरेडी आउट जावन ऑलरेडी वर्क ऑर्डर येवपाची आहा। तेजे इनॉग्रेशन म्हाका आफ्टर गणेश म्हळ्यार वी विल एबल टू डू इट। वार्का पंचीस येयलोले आहाय हांगा फॉर युअर इन्फॉर्मेशन। कोलवा आणि सेरावलीम तशेंच करून 1 कोट्याचे सेम काम। सो टोटल 35 crores कामाचे ऑलरेडी टेंडर आउट जावन वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ दिस वर्क। आमगेले आयडिया जावना की दॅट ते पावस जावचे पयले लोकांक अनइंटरप्टेड, मॅक्सिमम अनइंटरप्टेड
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जातली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली.